बीजेपीक घरा धाडून मोदीचे अच्छे दिन खंय काँग्रेसीकूच हाडचे पडटले म्हणून सिनियर राणे उलयला. शेनवारा काँग्रेसीची पदयात्रा वास्को आनी मुरगांव जाली. तो थंय उलयतालो. बीजेपीची युटर्न, मोदीची हुकुमशाय आनी हेर गजाली वयल्यान तोमणे मारून काँग्रेसीन बीजेपीक बरी झूज रायली. जनजागृती सुरू केली आसा फक्त जागृतकाय हाडपा खातीर. ह्या बीजेपी सरकारान फटींगपणां, यू टर्न, लायर्स आनी सगळी फटींगपण बंडल बांदलात की लोकां आमी कशी फटींग म्हणून लोकांक दाखोवपाक वतात, लोकांक जागृती करपाक वतात. लोकां इतले त्रासां आसा, ह्या लोकांक त्रासां घातला आसा सगळे समाज हाका, सगळी जातीच्या लोकांक. आतां आमी लोकांक पावोवपाक वतात ह्या बीजेपी सरकार कसो तो फटींग तो पर्पज काँग्रेसचे वर्कर्स तांकां मोटिवेट करप, तांकां जागे करप आनी तांकां इलेक्शना खातीर तयार करप. आनी दुसरी गजाल लोकां कडेन पावप, लोकांचो संपर्क वाडोवप, लोकांक सांगप की हे सरकार जी आश्वासनां दिवन आयिल्ले, ह्या सरकारान कसो लोकांचो घात केला हे लोकांच्या नजरेक मेळप, हाडून दिवप, ह्या खातीर ही पदयात्रा आसा. ह्या सरकाराक घरा धाडचो पडटलो. रोखडेच इलेक्शन जावचे आहा, तुम्ही काँग्रेसीक लज दियात आनी आसा ते मोदी सांगला अच्छे दिन येतले, ते अच्छे दिन आमी हाडुया, काँग्रेस हाडू. आज इस देश में मोदी जी एक हिटलर शाही लेके आए हैं और फिर उसके बाद एक और बात जो कह दे कि मोदी जी ने गलत किया है वो देशद्रोही हो जाता है, क्योंकि मोदी जी की किसी भी फरमान को नकारना यानी देशद्रोही का सर्टिफिकेट पाना. मोदी जी का फुल पेज पलट के देखोगे तो केजरीवाल जी का फुल पेज. ये किसकी कमाई का पैसा है? आपकी हमारी गाड़ी कमाई का पैसा है, जो सरकार को हमारे विकास के लिए लगाना चाहिए, पर सरकार वो हमारे विकास के लिए लगा रही. चाहे वो मोदी जी की दिल्ली की सरकार हो, चाहे केजरीवाल की सरकार हो. सरकारी बँकांच्यो तिजोरी आहात ज्यो बँकरप्ट जाल्ले आहात, कित्याक आज करोडपती उद्योगपती जाणे रिणां घेतल्यान कितली 8 लाख कोटी रुपया नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बँक बंद पडटाली. तुमचे आमच्या हे देशाच्या गरिबांतल्या गरीब लोकांचे पयशे व्हरून त्या बँकांक घालता आनी हे जे व्हडले करोडपती आहा तांकां सांबाळपाक हो प्रयत्न चलता. 10 साल हुए कि वास्को के अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ. 15 साल से तो हमें काउंसिल इलेक्शन आपकी बदौलत से, आपकी दुआओं से हम जीत के आ रहे हैं. ये आपका भरोसा, आपका विश्वास है, आपकी दुआ है. लेकिन गए 10 सालों से हमारे वास्को में कुछ डेवलपमेंट नहीं. 5 साल ये जब बीजेपी गवर्नमेंट आ गए तो बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से जो एमएलए हमारे यहाँ के कालूश अलमेदा साहब हैं, जो मैं यहाँ के काउंसिलर होने के नाते मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज तक 1 रुपया उन्होंने म्युनिसिपैलिटी में डेवलपमेंट फंड नहीं लाया. आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रेनरशिपान निकतोच एप्रेंटिसशीप भरती मेळा आयोजीत केल्लो. लोकांनी स्किल्स वापरून देशाचे उदरगतीक हातभार लावचो म्हणून मुख्यमंत्र्यान उलो मारलो. हांगा सगळं कोणूच सांगचो ना की आपल्याक कुवत ना, आपल्याक स्किल ना. आमी ही स्किल ओळखूनच बिझनेस हाऊसाकडे तुमची कनेक्टिव्हिटी एस्टॅब्लिश करपाक आमी ही योजना हाडली. नॅशनल एंटरप्रेन्योरशिप अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम. जेतूनसून आज आमी अप्रेंटिसशिप भरती मेळा आयोजीत केलो. म्हाका खूब खूब खोस भोगता, कारण इंडस्ट्री लिडर्स 52 जण हांगा आयल्या. 52 इंडस्ट्री have participated. Probably all might not have come. I also believe that Goa should have a CEO or a Chief Entrepreneur Officer who will work with various stakeholders involved in building entrepreneurship in Goa. गोवा कॅनान मडगांवां आंतरराष्ट्रीय एंटी करप्शन दीस मनयलो. गिरायकांनी करप्शन करपाक जेल दिवंक जायना आनी बरी सेवा मागपाक जाय हो तांचो संदेश. There's a poor quality of goods and services, and hundreds and thousands of consumers are getting cheated every day.
the extra money the consumers pay for the goods and services which are of inferior quality, all this money is going to fund and fuel the corrupt practices of officials, politicians in the state of Goa and the rest of the country. Today we are here with a special message to consumers that they must unite and they must fight back. They must ask for justice, and therefore we are giving out information to the consumers about the telephone numbers and emails that they can use to file their complaints. वास्को एनसीपीन कोळसाच्या सायड इफेक्टाचेर जागृताय मोहीम अधिक खर केल्या. ते 10,000 पत्रकां वाटतले. सरकारा कडल्यान कांयच एक्शन जायना जाल्यार उपासाक बसपाची ताणें तयारी दाखयली. On NCP platform, we are moving ahead with our further course of action. So we have printed around 10,000 leaflets which show the negative effects and the harmful effects of coal handling in a city on the citizens, which we would be distributing among the public. So this would be our first awareness step. We would be going to different colleges also, schools and institutions, wherein we would be creating an awareness of what the harmful effects are of coal. Parallelly, we would be coming down on the road with mass public demonstrating our protests against coal handling, which is really harmful to the citizens of Vasco or citizens of Murmagaon. The come on the road, we can't just call people on the road. First we have to take initiative, we have to give the awareness to the people. So we are step by step, we are doing the pamphlet, we are putting up banners on the different corner of Vasco city. We are going to door campaigning to the people about what is the harmful of the coal. We are going to school, we are going to colleges, everything. Then there's a big news. We are going to take 1-day hunger strike in front of Deputy Collector office to benefit our Vasco, not for the politician. Being a politician, I am always in support of people. If it is wrong, wrong. It is correct, correct. I will take that task to till end. I see that from our level, from NCP level, we stop this coal handling. पणजे मळ्यांत रावप्यांक सरकारान नवे टॉयलेटी बांदून दिल्यात. पणजेचो आमदार सिद्धार्थ कुंकळकारान ताचें उक्तावण केलें. आणि मळा म्हाका दिसता पणजेच्या डेव्हलपमेंटाचो एक केंद्रबिंदू जाल्लो आसा. आमी जर हांगा उबे रावल्या थंयच्यानच जर घेत जाल्यार हांगा टॉयलेट, थंय स्टेअरकेस, थंय चॅलेंज फंडाचें काम, हेवटेन पयल्या झरीचें काम, चॅलेंज फंडाचें हेवटेनूय बारीक बारीक पायणी सगळें करपाचें काम घेतलां. आमचो मिनिनाच्या वॉर्डांतलो टॉयलेट लेकाच्या सायडीन आयज आमी पेवर घाले टॉयलेटा पर्यंत वचपाक लागून. आनी म्हाका दिसता मिनिनान एक डिमांड केला की ते पेवर सबंद मळ्याच्या तळ्याचे भोंवतणी घालपाचे आनी आमी जे पयलीं काम केल्लें फुटपाथ आसूं नाजाल्यार ते बरे फातराचे कोरीव काम आसा ते सगळें निवळ करून ताका एक नवी झळाळी दिवपाचे आमी घेता हातान. अमृत मिशन आनी स्मार्ट सिटी ह्या भितर खूब कितें जावपाचें आहा, डेव्हलपमेंट जावपाचें, खूब बदल जावपाचे आसा आनी हे बदलाक सुरवात जाल्ली आसा. अमृत मिशनान आमदार सांगतले तुमकां खूब कामां हातीन घेतलेली आसा. स्मार्ट सिटी अंडर प्रॅक्टिकल ग्रावंडाचेर काम दिसपाक मातशें टायम जातलें. खूब खोस भोगता आज हे टॉयलेट आमी जशे भशेन प्लॅन केल्ले, जशे भशेन आमी येवजिल्ले लोकांक ही एक सुविधा. आमी पयले कशें टॉयलेट आशिल्ले ते खुबदां येवन पळोवन बाबा कशें लोकांक ही पब्लीक फेसिलिटी बरे तरेन पावची आनी सगळ्या लोकांक इक्वल अमावंट ऑफ फेसिलिटी. आनी ही जी टॉयलेट आसा हो उंची जावचो न्हय, कमी जावचो न्हय, पण लोकांक सामको यूज जावंक मेळटा आनी क्लीन दवरूंक मेळटा. वापरून बरो मटेरियल घालून तोखता तसलो टॉयलेट बांदपाची खूब प्रयत्न. साळगांव पंचायतीन साळगांवच्या बायलांक आनी भुरग्यांक साळगांवचो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट दाखयलो. कोयराची कशी प्रक्रिया जाता ताचो डेमो तांकां दाखयलो. वेट गार्बेज आनी ड्राय गार्बेज सेपरेट दवरून तो तर आमी तर दिलो जाय जाल्यार हातूनसून खुबशें बरें जावंक शकता. ते कंपोस्ट आमकां यूज करूंक मेळटलें आमच्या शेतकार भावणांक आनी सगळ्यांकूच यूज जातलें. आमच्या झाडांक, बागायतदारांक सगळ्यांक यूज जातलें. प्रोग्राम आसा पळय तो फक्त गार्बेजचो आसा आनी आमी ह्यो लोकांक सुदरोवपाक म्हणजे जो गार्बेज उडयतात कितें करतात ती कशी करतात आनी हांगासर ह्यो प्लांट पळोवपाक एक तांकां चान्स मेळचो म्हणून आमी पंचायती तर्फे तांकां आमी आपयल्ली आसा हांगासर. हो प्लांट गव्हर्मेंटान एकदम बरो हाडला कित्याक की
चडशी खुबशी हांगा गार्बेज लोकांनी रस्त्यांचेर हे उडोवंक लागल्या ती कुत्री माजरां सगळे लोक ते हे करता आनी मनशांक दुयेंतां जाता. गव्हर्मेंटान हो प्रोजेक्ट हाडून एकदम बरें केला. आमी हांगा सालिगांवच्या सगळ्या महिलांक घेवन येयल्या पंचायती तर्फे हो प्लांट दाखोवपाक जो आमचे विलेजीन आसा. हो प्लांट आमी महिलांक खासा करून दाखोवंक हाडला की जी प्लांट गार्बेजचो प्रॉब्लम आसा तो फक्त महिला सॉल्व करूंक शकतात. महिला आनी भुरगीं. ताका लागून आयचो स्पेशल प्रोग्राम ओन्ली फॉर वुमेन अँड चिल्ड्रन ऑफ सालिगांव. आमी तांकां हांगा लागीं करून संपूर्ण प्लांट दाखयला कसो ताचो फंक्शन जाता. सेग्रिगेशन तुमी कशें करपाचें, तुमी घरा कडेन सेग्रिगेशन एट सोर्स कशें करपाचें आनी ह्या प्लांटार येवन आमची गार्बेज कितें जाता, ती गार्बेजी परतून कितें भायर कितें सरता, ती गार्बेज परतून ते मॅन्युअर जाता, ती गॅस जाता, हे सगळ्यांक लोकांक अवेरनेस करपाक हो आयज आमी प्रोग्राम पंचायती तर्फे केल्लो. ब्युरो रिपोर्ट पुडंट. खबराचित्र हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटात. नमस्कार.